नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची नदर आसा हे आमचे कार्यावळीन. ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार खासा हाडटात आयज वर्ल्ड थिएटर डे म्हळ्यार संवसारीक रंगमाचे दीस ह्या निमतान. थिएटर डेचे महत्व आनी आयज थिएटराची परिस्थिती खंय आसा, नाट्य चळवळ खंय पावल्या ह्या साबार प्रश्नाचेर आनी साबार गजालींचेर उलोवंक आमचे मदीं आसात गोंयचे एक नाट्यकर्मी, एक युवा आनी एक वेगळे प्रयोगक्षम नाट्य कलाकार अशे बाब नारायण खराडे. नारायण बाब, तुमकां येवकार. थँक्यू. आयज संवसारीक रंगभुमी दिसाच्या निमतान जेन्ना आमी भासाभास करूंक बसतात तेन्ना म्हजे मुखार एक प्रस्न येता. एक नाटक पळोवपी, एक प्रेक्षक म्हूण आमी वाचतात किंवा आमकां खबर आसा इतिहास त्या प्रमाण ग्रीक वा रोमन वा आमच्या भारतीय परंपरे भितर आमी एक नाटकाची चौकट बांदून घेतल्या. म्हणल्यार ताका प्रोसेनियम म्हणटात. ह्या प्रोसेनियमा भितर आमचें सगळें नाटक चलता. इतलीं वर्सां जालीं आनी आमी प्रोसेनियमांतूच घुस्पून आसात. ह्या प्रोसेनियमाच्या भायर आमी कित्याक पावनात? तशें म्हाका दिसता प्रोसेनियम ही सामकी पोन्नी गजाल ना. फाटल्या 200 वर्सां ती महत्वाचे थिएटरांतले जे नाटक आसा ते त्या प्रोसिनियम थिएटरान जावंक लागले. पूण तेच्या पयलीं प्रोसिनियम आर्क अशें नासले. आनी आमी जर गोंयचे किंवा भायले खंयचे फोक फॉर्म पळयले जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की खूब फावटी ऑडियन्स आनी परफॉर्मर हो भेद सुद्दां नासता. आतां शिगमोत्सव जावपाचो आसा, इट इज ऑल्सो थिएटर. म्हणजे आमी जेन्ना थिएटर म्हणजे कितें हेचो विचार करतले तेन्ना खूब फावटी म्हाका दिसता की त्या प्रोसिनियमांतलें नाटक म्हणजेच थिएटर असो हळू एक समज रूढ जाला. पूण म्हाका दिसता तेच्या भायर खूब थिएटर आसा. आनी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आज म्हाका दिसता ते प्रोसिनियमान जें नाटक जाता तेच्या परस भायलें नाटक चड ड्रॅमॅटीक जावपाक लागला. बरोबर. त्या दृश्टीन जे प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट आसा तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की एक वाक्य आसा म्हाका याद जाता आयझॅक गोल्डबर्गचे, मोठी स्टेज आसा जेका आमी जग म्हणटात आनी एक ल्हान जग आसा जेका आमी स्टेज म्हणटात. तर पयली म्हणजे ती स्टेज आनी ते भायले जग हेंच्या मदीं नेमको संबंध कितें आसा हेचो सतत खंयच्याय थिएटर करणाऱ्या मनशाक, नाटक करणाऱ्या मनशाक विचार करचो पडटा. त्या दृश्टीन आज जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार म्हणजे मनोरंजनाची माध्यमां खूब वाडल्या. फिल्म आसलीच, आतां OTT प्लॅटफॉर्म्स आयल्या, त्या शिवाय रिल्स आतां जावपाक लागले. तर म्हाका दिसता ह्यो नवीन गजाली जेन्ना जाता तेन्ना लोकांक त्या गजालींचें आकर्शण आसतलें. आनी आमी अशें म्हणूंक शकना की लोकांनी नाटक सोडलें आनी लोक त्या गजालीं कडेन वचपाक लागले म्हणजे लोकांचें कितें तरी चुकता. तर जे नाटक करपी लोक आसा तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की आपलें नाटक आनी भायर जे लोकांचें जिवन चल्लां तेचो कितें संबंध आसा आनी मुळान नाटकाचो हेतू कितें ह्या प्रश्नाचेर आमकां परत एकदा विचार करचो पडटा. म्हाका तेंच येवंक जाय की सद्याचे जे आमचे परिस्थितींत आमी नाटकां पळयतात, एक प्रेक्षक आनी एक कलाकार हांचे भितरलो एक जो दुवो आसा तो एका साचेबद्ध कितें चाकोरी भितर अडकून पडला अशें म्हजें तरी मत. कारण लोकांक नाटक म्हळ्यार अमकें अशें लोकांनी एक डेफिनेशन करून घेतलां आनी तें डेफिनेशन आमच्या नाट्य क्षेत्रांत वावुरपी लोकांनी बी तें मान्य करून घेतलां. ताका लागून ते भायर वचपाक शकना, त्या चाकोरीच्या भायर वचपाक शकना. आतां जगांत खूब कडेन अशे प्रयोग जातात. गोंयांत कितें परिस्थिती आसा? गोंयांत सुद्दां प्रयोग जातात. आनी म्हाका दिसता थिएटरची जर हिस्ट्री जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें की अशे फेजीस मदीं मदीं येता की नाटक खंय तरी शिरकोन पडलां अशें दिसपाक लागता. पूण तेतूंतल्यान थिएटरान मार्ग काडला, पयलींय काडला, हेच्या फुडेंय काडटले. आनी म्हाका दिसता आज जेन्ना आमी नाटक करता गोंयांत तेन्ना एक म्हणजे कला अकादमी ही गोंयांतली एक संस्था आसा. थंय दर वर्सा राज्य नाट्य स्पर्धा मराठी जाता, कोंकणी नाट्य स्पर्धा जाता. तेचे कांय एडवांटेजीस आसा. एक म्हणजे एक बरें ऑडिटोरियम ज्या जाग्यार बऱ्यो टॅक्निकल फॅसिलिटीज आसा त्यो नाटक करणाऱ्यांक अवेलेबल जाता. थंय नाटक करपाक मेळटा आनी भितरसून खूब शिकपाक मेळटा.
पूण त्याच बरोबर भायर सुद्दां दुसरें नाटक आसा. बरोबर. कमर्शियल नाटक जाता गोंयांत, उत्सवी रंगमाची आसा. आनी म्हाका मुद्दम हे सांगिनशें दिसता की गोंयची जी उत्सवी रंगमाची आसा त्या स्टेजीचेर बरी बरी नाटकां हेच्या पयलीं जाल्या, भरपूर प्रयोग जाल्या आनी कांय नाटकां स्पर्धेन जातालीं आनी मागीर तेंचे भायर प्रयोग जाताले. पूण एक म्हणजे ऑडियन्स भरपूर आसता आनी लोकांचे जिवाळ्याचे जे विशय आसा ते थंय मांडले गेले हेचे पयलीं. आज सुद्दां जी गोंयांत कमर्शियल थिएटर आसा, हांव एक मुद्दम एग्जाम्पल म्हाका दिवचें कशें दिसता. हालींच हांवें एक नाटक पळयलें राजदीप नायकाचें. हो लॉकडावन जालो आनी एज्युकेशन सिस्टमान एक मोठो बदल जालो. ऑनलायन शिक्षण सुरू जालें. तेचे वेगवेगळे परिणाम आतां दिसतात. जेन्ना हांवें स्पर्धेंतलीं नाटकां पळयलीं ह्या म्हणजे फाटल्या 2 वर्सांत जी स्पर्धेन नाटकां जाल्या, ज्यो इमिजिएट कॉन्सिक्वेन्सीस ज्यो आसा ह्या लॉकडावनाच्यो, तेच्या बद्दलची नाटकां तशी खूब कमी जाली आनी सध्या जे भायर कितें चल्लां तेच्या बद्दल उलोवपी नाटकां खूब कमी आसा. आनी एक एटर्नल ट्रुथ्स जेका म्हणटा त्याच्या बद्दल उलोवपी नाटकां म्हाका चड दिसतात. पूण हे जे राजदीप नायकाचें नाटक म्हाका हांवें पळयलें हालींच, डिफरन्सीस आसपाक शकता, तेचो पॉयंट ऑफ व्यू, तेचें क्रिटिसिजम जावपाक शकता. पूण एक गजाल मान्य करची पडटली की आज भायर जें चल्लां तेचे बद्दल तो उलोवपाक सोदता. तर ही एक गजाल म्हाका दिसता खंयच्याय नाटक करणाऱ्यान घेवपाक जाय की शेवटी आजूबाजूक जें चल्लां तेच्या बद्दल नाटकान उलोवप हें गरजेचें. तूं आतां जें म्हणटा आजूबाजूक चल्लां, तशी 70च्या दशकांत 80च्या दशकांत आमी नाटकां पळयलीं. किंवा प्री प्रायवेटायझेशन टायम हय. तेन्ना हे सगळें म्हणजे नाटकांतल्यान समाजीक परिवर्तन घडोवप, कलेंतल्यान समाजीक परिवर्तन घडोवप हो एक विचार प्रकर्शान फुडें येतालो. हो विचार गेल्या 20-30 वर्सां भितर आमकां फाटीं पडिल्लो दिसता. आतां खूब तूं म्हणटा तशी एटर्नल ट्रूथ हें तुका चड पळोवंक मेळ्ळा. हातूंतल्यान तुका नाटककाराची आनी पर्यायान जनतेची हतबलता दिसता परिस्थिती कडेन. एक आमकां मान्य करचें पडटलें की फाटल्या 30 वर्सांत म्हणजे 90च्या दशका सावन जेका आमी सामाजीक चळवळी म्हणटाले त्यो हळू कमी जायत गेल्यो. त्यांची ताकद कमी जाली. त्यो सोंपल्यो अशें म्हणपाक जावचें ना, पूण त्यांची ताकद कमी जाली. कांय म्हत्वाचे बदल जाले आमच्या समाजान. तेचो परिणाम नाटकाचेर आनी नाटक करपी लोकांचेर जातलोच. म्हणजे तेचे पासून ते पयस रावपाक शकना. तो एक फॅक्टर आसा की तो जो बदल जालो तेचो परिणाम नाटकाचेर जाला. खूब फावटी अशें जाता की जर नाटक खंयच्या सामाजीक प्रश्ना बद्दल जर उलोवंक लागले जाल्यार लोकांक दिसता की ते नाटक म्हणून आपली डिग्निटी कमी करून घेता. नाटकान कॉन्क्रीट भौतीक गजालींचेर सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचेर उलोवप न्हय, तेणें मातशें चड मोठें कितें तरी सांगचें अशी एक अपेक्षा आसता. आनी ही सुद्दां तशी म्हाका सामकी नवीन गजाल अशी दिसना. म्हणजे आमी जर ग्रीक नाटकांचो विचार केलो, 2 आद्य फॉर्म थंय तयार जाले ग्रीक नाटकांनी, एक ट्रेजेडी आनी दुसरी कॉमेडी. ती जी ट्रेजेडीज ज्यो आसा त्यो मिथकाच्या माध्यमांतल्यान उलयता. एक मिथकाचो मुखवटो आसता ज्याच्या फाटल्यान रावन ते नाटककार तेन्नाच्या प्रश्नां बद्दल उलयतात. आनी दुसरो जो फॉर्म आसा कॉमेडी, जेचो एक म्हत्वाचो नाटककार म्हणजे एरिस्टोफेनीस, तो कित्या बद्दल उलयता जाल्यार इमिजिएट लोकांच्या फुडले जे प्रश्न आसा तेन्ना स्पार्टा आनी एथेन्सच्या मदीं जे युद्ध सुरू जाल्लें, पेलोपोनेशियन वॉर जेका म्हणटात, तेच्या बद्दल ताची नाटकां आसा. तेन्नाच्या पॉलिटिकल परिस्थितीचेर तो भाश्य करता. तर म्हाका दिसता हे जे एक द्वंद्व आसा ते जुनेच आसा. म्हणजे आनी तेच्या फाटल्यान क्लास इंट्रस्टचोय भाग आसतलो. पूण हातूंत एक दुसरी एक गजाल आसा. म्हणजे प्रख्यात लेखक, जापनीज लेखक हारुकी मुराकामी जशें म्हणटा की मिथ्स आसा, मिथकां आसा ते एक व्हडलें तळें कशें. हय. तातूंतल्यान तुमकां जाय तितली तुमच्यांनी उदक घेवं येता. हय. म्हणजे जाय ती थीम घेवन ती डेव्हलप करून ताचेर नाटक करूं येता. हय. सो हातूंतल्यानी म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा स्पार्टकस सारकी थीम, ही कितें तरी समाजाक संदेश दिवपीच न्ही थीम निमाणी. ती ट्रेजेडींतल्यानच आयल्या. बरोबर. पूण ती समाजाक संदेश दिवपी. सद्याचे परिस्थितींत
हें खंय तरी कमी पडटा किंवा हें तरी शेणलां आमचे कडल्यान दायज. परत म्हाका म्हणजे म्हाका थोडें क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें की म्हाका अशें म्हणपाचें ना की मिथक घेवप किंवा इतिहासांतली खंयची कथावस्तू घेवप म्हणजे वर्तमान काळांतले प्रश्न टाळप अशें आसता, तशें ना. पूण खूब फावटी अशें जावपाक शकता की जशें शफाअत खानान जेन्ना शोभायात्रा नाटक बरयल्लें त्याच्या बद्दल तेणें तेन्ना म्हटलें की 90च्या दशकाच्या सुरवातीक बाबरी मशीद पाडली. तेचें म्हणणें आसा की बाबरी मशीद पडली त्या बरोबर पयलीं म्हणजे त्याच्या पयलींचे खुबशे मराठी साहित्य सुद्धा पडले, कारण ते तकलादू आसले. ते जे गंभीर प्रश्न तयार जाताले त्याच्या बद्दल ते उलयच नासले, ताका लागून ते आउटडेटेड जाले. आनी म्हणून तेणें जे शोभायात्रा नाटक आसा, ऐतिहासीक पात्रां म्हणजे कितें तर गांधी, टिळक, पूण ते गांधी टिळक बी हे लोक ना. खंय तरी स्वातंत्र्याचो सुवर्ण महोत्सव जावपाचो आसा आनी ताका शोभायात्रा काडपाची आसा आनी ताका लागून कांय जाण गांधीचो वेश करून, टिळकाचो वेश करून, नेताजी सुभाषचंद्र बोसाचो वेश करून आसात. आनी तेंच्या भितर तो जे तेन्नाचे कंटेम्पररी महाराष्ट्रांतले पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा ताचे बद्दल उलयता. तर तेचें हें मत कितें की आतां असो एक अशी एक फेज ताका दिसली की मिथक किंवा हिस्ट्री हेचो मुखवट्या सारको वापर जाता आनी कांय प्रश्न टाळपाची एक टेंडन्सी तयार जाता. दर फावटी तशी आसतलीच म्हणून ना, म्हणजे म्हाका अशें म्हणपाचें ना की मिथकां टाळपाक जाय, हिस्ट्री टाळपाक जाय. वयल्यान परतें आसा. दारियो फोन ज्याचो पयर 24 तारखेक जन्मदिवस आसलो, तेणें सांगलां की आयज सगळ्यान व्हडलो प्रश्न हो की आजच्या काळा बद्दल जर म्हाका उलोवपाचें आसत जाल्यार म्हाका 30 वर्सां फाटल्यान सुरवात करची पडटली. तेचें एक कारण म्हणजे एकी कडेन इन्फॉर्मेशनाचें एक्सप्लोजन जालां आनी जेन्ना इतलें मोठें एक्सप्लोजन जाता तेन्ना आपल्या गरजेची इन्फॉर्मेशन घेवप वयल्यान कठीण जाता. भरपूर मटेरियल खूब सोर्सीस आसा, तुमच्या फुडें इतलें मटेरियल आसा की भितरलें कितें घेवप कितें ना हें तुमकां कळना. आनी खूब फावटी भितर फिल्टरिंगूय जाल्लें नासता, म्हणजे सत्य कितें आनी असत्य कितें हेच्या मदीं डिफरन्शिएट करप कठीण जाता. तर अशा हेचेर म्हाका दिसता की आज नाटक करपी जे लोक आसात त्यांच्या फुडें चॅलेंजीस आसात. आनी चॅलेंज आसा की बरी गजाल. जेन्ना चॅलेंजीस निर्माण जाता तेन्ना थिएटरान तेचेर मार्ग काडला आनी आपल्याक सिद्ध केला. आमी उलोवया चॅलेंजीसाचेर, कसले चॅलेंजीस आसा. आनी तुवें जशें म्हणलां की फट आनी खरें म्हणजे निरक्षीर विवेक जाका म्हणटात ती एक तारतम्य बुद्धी आसप हें गरजेचें. आनी हे चॅलेंजीस ही तारतम्य बुद्धी वापरून आमी कशें फेस करतले हाजेरूय उलोवया. पूण सद्या जाल्यार एक वेळ आमकां ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळया. आमची नदर आसा हे खासा संवसारीक रंगमाची दिसाचे निमतान घडयल्ल्या कार्यक्रमाक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमकां परतून एकदां आमची नदर आसा हे आमचे खासा कार्यावळींत. आयज आमी भासाभास करतात युवा रंगकर्मी बाब नारायण खराडे हाच्या वांगडा आनी आमी उलयतात साबार विशयांचेर जे थिएटरा कडेन म्हळ्यार जे रंगमाचये कडेन निगडीत आसात. ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले सद्याच्या परिस्थिती भितर नाटककारां मुखार आयिल्ले चॅलेंजीस, ताणें कशी आपली तारतम्य बुद्धी वापरची आनी लोकांक जाय तशें म्हणल्यार लोक जाचे कडेन एट्रॅक्ट जातले अश्यो नाट्य संहिता तयार करच्यो. कारण नाटका कडेन वचपाची लोकांची गर्दी उणी जायत चल्ल्या. सद्याचे परिस्थितींत खंयचे चॅलेंज? एक म्हत्वाचें चॅलेंज जे सदांच नाटक करणाऱ्यांच्या फुड्यान आसता तें म्हणजे सत्य सांगप. पयलीं तांकांय सत्य वळखुचें पडटा. आतां हे सत्य अशे शब्द वापरले की आमकां मातशें ते मेटाफिजिकल हे आसले भशेन दिसपाक लागता. फाटीं हांव एक पुस्तक वाचतालो, इंडियन मेथड इन एक्टिंग, प्रसन्नाचें पुस्तक आसा. तेणें परत परत एसर्ट केला की थिएटराचो हेतू सत्य सांगप हो आसा. थिएटर सत्य सांगता. म्हाका मातशें हेच्या बद्दल थोड्यो शंका आसा. म्हणजे कितें तर एका क्लास सोसायटीन ज्या क्लास सोसायटीन आमी रावता थंय एकूच सत्य आसपाक शकना. इंट्रस्ट कॉन्फ्लिक्टींग आसता म्हणटकूच वेगवेगळे लोक वेगवेगळी सत्यां सांगतले. आनी आज जर आमी पळयली एक मिडिया जो सद्या इतलो मोठो जाला, एक बॉम्बार्डींग चालू आसता.
वेगवेगळे ट्रुथ्स ते सांगतात. जशें फाटीं डोनाल्ड ट्रंपान म्हटलेलें देर इज एन ऑल्टरनेट ट्रूथ, म्हणजे एक ऑल्टरनेट ट्रूथ दिवपाची पद्दत आसा. आनी म्हाका दिसता सगळ्यान मोठो चॅलेंज जो सद्या जाला थंय एक म्हत्वाचें म्हणजे भायर खूब गजाली ड्रॅमॅटीक चड जावपाक लागल्यो. फॉर एग्जाम्पल नाटक जर आमी आयज करतले तर पयलो चॅलेंज म्हणजे खुबशीं न्यूज चॅनल्स जितली ड्रॅमॅटीक आनी जितली एंटरटेनींग आसा तेचे परस आमकां चड एंटरटेनींग जावचें पडटलें. ड्रामा तेंच्यांनी बरोच सिरियसली घेतला. म्हणजे फाटीं श्रीदेवीची डेथ जाली तर एक रिपोर्टर बाथ टबान न्हिजून कशें कितें जालां आसतलें तें प्रात्यक्षीक करून दाखयतालो. आनी केन्ना एस्ट्रोनॉट्साचे कपडे घालून तो बातम्यो सांगता. तर हें जावंक लागलां कितें ह्यो गजाली खूब ड्रॅमॅटीक आसा, एंटरटेनींग आसा. तर हो एक म्हत्वाचो चॅलेंज थिएटराच्या फुड्यान की तेच्या परस आमकां चड ड्रॅमॅटीक जावचें पडटलें. आनी दुसरें म्हणजे ते बद्दल ब्रेख्तान पयलींच म्हटलेलें प्ले हॅज टू बी प्लेफूल. विचार म्हत्वाचो आसा, तो लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. पूण ज्या समाजान आमी रावता थंय चडशे लोक जे आसात तांकां दीसभर काम करचें पडटा. तेच्या उपरांत जर तांकां सरमन दिवपाचें जालें, म्हणजे प्रवचन दिलें जर कोणी येवन, जाल्यार ते प्रवचन घेवपाच्या मुडान नासता. तांकां तें प्लेफूल नाटक आसपाक जाय. तर आजच्या काळाच्या दृश्टीन प्लेफूल नाटक घडोवप ही हे नाटककारा फुडलें एक म्हत्वाचें चॅलेंज आसा. थंय हांव तुका विचारता परतो मातसो इंटरव्यून करून, तूं जेन्ना हें चॅलेंज म्हणटा हें फक्त नाटककारा फुडलें चॅलेंज ना, हें आमच्या संहितेचें चॅलेंज आसा, हें आमच्या डायरेक्टराचें चॅलेंज आसा आनी आमच्या एक्टराचें चॅलेंज आसा. त्या बाबतींत आमकां ह्या तिगांय एलिमेंटा भितर कितली प्रगल्भता आयिल्ली दिसता. एक म्हाका मुद्दम हांव तुका फक्त गोंयचें विचारना, जनरल आनी गोंयचें दोनी. एक म्हाका मुद्दम सांगिनशें दिसता, म्हणजे हो म्हाजें पर्सनल ओपिनियन की हे आमी नाटककार, मागीर दिग्दर्शक, एक्टर, बाकीचे टेक्निशियन ह्यो ज्यो कॅटेगरीज आमी केल्या त्यो गरजेनुसार एक एक्सपर्टीजचो भाग आसा म्हणून त्यो जाल्यो. पूण आज नाटक करतना म्हाका स्वताक एक जी अडचण दिसता ती म्हणजे एक जाण डिरेक्शन करता, एक जाण एक्टींग करता, कोण तरी लायट्स करता, मागीर नाटक कोण करता हो एक प्रश्न निर्माण जाता. ती एक कलेक्टीव एक्टिविटी आनी हे फ्रॅगमेंटेशन हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा असो म्हाका दिसता. कारण जरी आमी सोयी खातीर वेगवेगळे अशे डिपार्टमेंट्स केल्ले आसले तरी ते एकमेका कडेन जोडलेले आसा. आनी जो लायट्स करता तेका टेक्स्ट कळपाक जाय, जो टेक्स्ट बरयतलो तेका डिरेक्शन आणि थिएटर आर्किटेक्चर खबर आसपाक जाय. म्हणजे तो एकूण तें कामूच अशें आसा की फक्त एक तेचे कंपार्टमेंट फक्त निवडून जर कोण काम करूंक गेलो जाल्यार तो फसतलो. हे एक महत्वाचें. तूं जशें म्हणटा ही जाणीव आमचे मदीं आयल्या सद्या थिएटरा भितर आयल्या. तूं बाकीच्याय ग्रुपा भितर नाटकां पळयता, गोंयच्यो सगळ्यो म्हणजे स्पर्धेंची आतां ती नाटकां पळयता, भायलीं नाटकां पळयता. हें नाटक पळयतना तुका ही फील जाणवता की हें सगळें जाल्लें आसा, अशें एकजिन्सीपणा आयिल्लो आसा? एकजिन्सीपणा ना, म्हणजे तो कमी आसा खूब. सामकोच ना अशें म्हणपाक जायना, कारण खूब लोक काम करता, बरें काम करतात लोक. पूण थिएटर ट्रेनिंगान सुद्धा खूब फावटी हो एक प्रॉब्लेम जाता की हे जे कंपार्टमेंटलायझेशन आसा तेका लागून कलाकाराची एक व्हडली लिमिटेशन्स येतात. आनी दुसरें म्हणजे आज जेन्ना आमी नाटकाचो विचार करता, जशें उदळ तुमी म्हटलें की ते प्रोसिनियमान नाटक खूब अडकून पडलां. आनी त्याच बरोबर दुसरें जालां म्हणजे ते नाटक खूब फावटी पॉलिटिकल नासता आनी तो एक कॉन्शियस डिसिजन आसता की आर्टिस्ट म्हणजे आमकां पॉलिटिक्स लागना, आमी पॉलिटिक्सच्या पलीकडे खंय तरी गेल्या अशा भुमिकेंतल्यान कलाकार नाटक करतात. म्हाका दिसता अशें हें खरेंच नासता. पण तूं म्हणटा तशी म्हणजे पॉलिटिक्साच्या बी पलीकडे पावल्या, पूण जे तथ्य आसा ते समाजा मुखार दवरप नाटकाचें काम. पूण प्रत्येक समाजा भितर एक प्रचलीत विचारधारा सदांच आसता. मिशेल फुको म्हणटा की एक कसली तरी एक विचारधारा, एक कसलें तरी प्रवचन जाका म्हणटा जे समाजाच्या मनाचेर पगडो घालता. आतां हें जेन्ना पगडो घालता तें छेदप, ताका छेद दिवप, हें एक नाटककाराचें काम न्ही? एकदम बरोबर. म्हाका तेच सांगपाचें आसलें की जेन्ना नाटक पॉलिटिक्स पासून पयस वता तेन्ना मुळान ते हें करता, ते एस्टॅब्लिश्ड ऑर्डराक प्रश्न विचारप बंद करता.
आणि ते एक महत्वाचे थिएटराचें काम आसा पयलीं पासून की म्हणजे मनशाचेच खंयच्याय कलेचे की एस्टॅब्लिश्ड ऑर्डर जी आसा तिका प्रश्न विचारप, तिका क्वेश्चन करप आनी तातूंतल्यान बदल जाता. म्हणजे जर तुमकां नाटकाचो वापर समाजान कितें तरी बदल घडोवन हाडपा खातीर करपाचो आसलो जाल्यार तुमकां पॉलिटिकल जावचेंच पडटलें. आनी म्हणून मुक्तिबोधांनी म्हटलेलें पार्टनर तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है, हे प्रत्येक कलाकाराक विचारला. आनी म्हाका दिसता हो जो एक एप्रोच तयार जाला, धीस इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल एप्रोच. हो पॉलिटिकल एप्रोच आसा की आमचें नाटक किंवा आमची कला पॉलिटिक्स बद्दल काय उलोवची ना. आनी हो कलेक खूब घातक ठरपाक लागला. हो एक डिफिटिस्ट कायंड ऑफ डिफिटिस्ट एप्रोच आसा आनी तो इतलो खोटो आसा. आमच्या समाजान आमी पळयला की आमच्याच गोंयान सार्वजनीक पयशांतल्यान एक मंत्री जेन्ना नाटक करता तेन्ना त्याच्या फाटल्यान त्याचो कलेचो आनी राजकारणाचो कांय संबंध नासता किंवा आसूंक फावना अशें म्हणपाक जावचें ना. फॅक्ट आमच्या फुड्यान आसा. एक एग्जाम्पल म्हणून म्हाका सांगिनशें दिसता, हे फाटी गोंय एक जैत कथा हें नाटक जाल्लें. इन्क्विजिशन, कॉलोनियलिझम, पुर्तुगीज राजवटीचो 450 वर्सांचो काळ आसलो. त्या काळा बद्दलचें तें नाटक. भितर म्हाका 2 इंट्रस्टींग गजाली दिसल्यो. एक म्हणजे गोवन थिएटरान सध्या कितें चल्लां त्याचें एक प्रातिनिधीक उदाहरण म्हणून हांव ताचे कडेन पळयतां. कारण खूब बरे आनी एस्टॅब्लिश्ड कलाकार जांकां खूब मान आसा त्या नाटकांनी कामां करताले. एक म्हणजे फादर ऑफ गोवन नॅशनलिझम जेका म्हटलां, त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा, तेचें महत्व खूब कमी जालें कशें दिसलें. आनी ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ फोटोग्राफ इन द परफॉर्मन्स. म्हणजे परफॉर्मन्स जाल्ले भितर त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हाचे एकूण चळवळींतलें अस्तित्व फक्त एका फोटो पुरतें जालें. आनी दुसरी एक गजाल म्हाका आनी एक दिसली, ती म्हणजे शिवाजी आणि संभाजी महाराजांच्या इतिहासाचो संदर्भ आयिल्लो एक दृश्य येता. शिवाजी आणि संभाजी महाराज गोंयान धार्मीक अत्याचार कशे चल्लेत ताचे बद्दल उलयता. आनी मागीर एक दृश्य दिसता तें म्हणजे कुंकळीन जे जेजुईट फादर्सांची हत्या जाली, तांकां एक धार्मीक जो लोकांचो राग उफाळून आयलो, धार्मीक जी दडपशाही तांकां दिसताली तेच्या विरोधान जो राग उफाळून आयलो, ती घटना दिसता. हिस्टॉरिकली जी क्रोनॉलॉजी नाटकान दाखयल्या ती सामकी वेगळी आसा. कारण ती जी घटना आसा ती 1583तली आनी शिवाजीचो जन्म 1630तलो, संभाजीचो म्हाका दिसता 1656तलो. नाटकान कितें जालें, शिवाजी आनी संभाजी पयलीं आयले, ही घटना मागीर आयली. पूण ही क्रोनॉलॉजी बदलल्या उपरांत खूब महत्वाचे वेगळे विचार भितरसून येतात, परसेप्शन बदलता. आनी म्हाका अशें दिसलें की एकूण त्या परफॉर्मन्सान रिलिजियस आयडेंटिटी गोंयची खंयची आसा ह्या बद्दलचो एक डिस्कोर्स तयार केलो वयतालो. तो इलेक्शनाच्या मातसो पयलीं हें काम सुरू आसलें. त्या एकाच नाटका बद्दल न्हय, हे जनरली प्रत्येक नाटकान जाता. प्रत्येक कलाकार आपले कितें तरी पॉलिटिक्स घेवन येता. तो पॉलिटिक्स घेवन कितें तरी आयलो म्हणून ताका दोश दिवप चुकीचें. लोकांचें काम, समीक्षकांचें आनी बाकीचे थिएटरांतल्या लोकांचें त्या पॉलिटिक्साचें क्रिटिसिजम करप, तेचें एनालिसीस करप आनी तो कितें सांगूंक सोदता हें समजून घेवप. कन्झम्पशन जर फक्त जावंक लागलें, कारण आमी सध्या ज्या समाजान आसात थंय प्रत्येक गजाल ही कन्झ्यूम करपाची गजाल जाता आनी कला सुद्दां एक कन्झ्यूम करपाची गजाल जावपाक शकता. म्हाका तेच येवंक जाय आशिल्लें तुजे कडेन, कधी कन्झ्युमरिजमान जी आमी वाडल्यात आणि तोच कल्चर सगळ्यात प्रिव्हेलंट जाला. म्हणजे आमी म्हणटात की कल्चराचे आमच्या संस्कृती आतां जे मॅकडॉनल्डायझेशन जालां, हय, सपाटीकरण जालां. ह्या सपाटीकरणा फक्त उपभोक्ता आसा, ताका फक्त घेवप, मार्केटान पयशे दिवप आनी जी वस्त घेवप, कसली ती सर्विसां वस्त घेवप आनी ती कन्झ्यूम करप आनी देकर दिवप, इतलेंच आमचें काम जाल्लें आसा. आमी ताजे पलीकडे वचून विचार करिनात किंवा ताजे पलीकडे वचून विचार करपाची किंवा एक जो स्त्रोत जाय पडटा तो आमकां खंय दिश्टी पडना. पॉलिटिकल सिस्टमा भितर दिश्टी पडना आनी सोशल मुवमेंटा भितर दिश्टी पडना. अशा टायमार नाटककार संभ्रमीत जावप स्वाभावीक न्ही? हय, ते साहजीक आसा. कारण ज्या समाजान आमी रावता त्या समाजान जें कितें चल्लां त्या समाजाचे गूण दोश त्या नाटककारा भितरूय येतले. पूण तेचो स्वता कडेन सतत एक कॉन्फ्लिक्ट सुरू आसपाक जाय.
तुकारामान म्हटला की बहुतांच्या आम्ही न मिळो मतासी, कोणी कैसी कैसी भावनेच्या, विचार करिता वाया जाय काळ, लटिके ते मूळ फजितीचे. म्हणजे लोक कितें फक्त पॉप्युलिस्ट जावन फावचे ना आयज खंयच्याच कलाकारान. नाटककारांचेरूय किंवा नाटक करणाऱ्या खंयच्याय कलाकारांचेर ती जबाबदारी आसा की ते पॉप्युलिस्ट जर जाले तुमकां कांय अवॉर्ड्स मेळपाक शकता, फेम मेळपाक शकता, पूण कांय वर्सां उपरांत जेन्ना तुमच्या कले कडेन समाज पळयतलो तेन्ना त्या कलेनसून ताका कितें तरी मेळटलें हेची गॅरंटी ना. म्हाका एक एग्जाम्पल दिवचें दिसता की आमच्या समाजान तशी खूब मोठी परंपरा आसा थिएटराची, आनी थिएटरान एस्टॅब्लिश्ड ऑर्डरीक प्रश्न विचारल्यात पयलीं. तेचे सगळ्यात मोठे गोंयचे एग्जाम्पल म्हणजे शंकासूर. हांव हालींच जेन्ना बोडगेश्वराची जात्रा आसली मुद्दम पळोवपाक गेल्लो, दशावतारी नाटक आसलें, पयलीं शंकासुराचें नाट्य जाता. 2 गजाली म्हाका खूब म्हत्वाच्यो दिसल्यो. एक म्हणजे ब्रह्मा बसलेलो आसता आनी त्या ब्रह्मा बद्दल शंकासूर इतले भयंकर अशे विनोद करता की आयज बारीक सारीक गजालींनी लोकांच्यो भावना दुखावतात, पूण आमच्या समाजान तो शंकासूर जितो दवरला तो प्रश्न विचारता. आनी तो सांगता कितें तर ज्ञानबंदी आसूंक फावना. तेणें वेद चोरून हाडले म्हणून ताका विष्णून मारलो अशी हांगासली ही आख्यायिका. जशी थंय ग्रीक हेतूर प्रॉमिथसची आसा, तेणी अग्नी चोरून हाडलो लोकां खातीर म्हणून ताका ते दोंगराक बांदून घातलो. तर हांगासलो तो प्रॉमिथस. तर हे लोकांनी हो शंकासूर वर्सान वर्सां पिढ्यान पिढ्या दवरला. कित्याक दवरला तर एस्टॅब्लिश्ड ऑर्डर क्वेश्चन करपाचें जे स्पिरीट आसा लोकांचें तें थंय आमकां दिसता. तें स्पिरीट जागे दवरप हे कलाकाराचें पयलें काम. आनी जशें आमी म्हटलें एक कन्झ्युमरिजमाचो भाग आसा. आनी दुसरें म्हणजे स्टेट आनी थिएटर हेचो संबंध कितें हें जर आमी पळयलें जाल्यार लक्षांत येता की आमी सरकारा कडेन मागता की सरकारान थिएटरा खातीर इतलें हें करचें, पूण त्याच बरोबर तेजो एक नेगेटीव परिणाम आसता. इंडिपेंडन्स कलाकाराचो तो सरेंडर करूंक शकता, तें जावचें न्हय हेची दखल कलाकारांनी घेवंक जाय. नारायण बाब उलयतलो जाल्यार आमचे कडेन खूब आसा, पूण आमचे कडेन वेळ मर्यादीत आसा. हो विशय तुवें जो काडलो म्हणजे निमाणो की आमी पुरस्कारा खातीर, तसरिपा खातीर आनी सन्माना खातीर नाटकां करची काय जी नाट्य चळवळ इतली वर्सां चालू आसा तोच एक अविभाज्य भाग म्हणून ताजे कडेन पळोवचें, विचार करपा सारकी ही एक गजाल. आनी ही गजाल लोकां मेरेन आमचे पावची, आमची नाटकां बरी बरी जावची. फक्त नाटक हें एक स्वांत सुखाय म्हणजे वचून टायम पास करचें अशें जावचें न्हय, पूण त्या नाटकांतल्यान कितें तरी प्रबोधन जावचें, नाटकांतल्यान समाजाचेर कितें तरी परिणाम घडचो. खुबश्या प्रश्नांच्यो तुवें जापो दिल्यो. म्हाका दिसता गोंयचे जे फुडले जे नाट्यकर्मी आसा तांचे खातीर तुवें मांडिल्ले विचार जे आसात ते खूब म्हत्वाचे थारतले. तुका आमचे दिनवास. इश्टानो, आमी ही कार्यावळ हांगाच थांबयतात. वर्ल्ड थिएटर डेच्या निमतान ही आमी कार्यावळ तुमचे मुखार हाडिल्ली. आमची नदर आसा आनी आमची नदर अशाच विंगड विंगड दिसांचेर, विंगड विंगड घटनांचेर आसतली. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.